नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोयचो इतिहासीक दीस नॅशनल गेम्सांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी खेळां मंत्री गोविंद गावडेन बावटो दाखयलो. ताळगांवां डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार नॅशनल गेम्सांतली पयली सर्त बॅडमिंटन सुरू जाली. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयकार फाटलीं 10 वर्सां जालीं ह्या खिणाची वाट पळयताले. आयज दीस उजवाडलो. आमचे विशेष करून स्कुलाचे भुरगे सकाळी 8 वरांचेर स्पोर्ट्स पळोवपा खातीर ते हांगासर आसा. म्हाका दिसता सगळ्या वेन्यूचेर सगळे इव्हेंट पळोवपाक अशाच पद्दतीन ही गर्दी गोंयकारांची आसतली. आज खूब खोस भोगता. गेली 10 वर्सांचे गोंयकार वाट पळयताले नॅशनल गेम्सांतले. ताजें आज इनॉग्रेशन करता आसतना म्हाका खूब आनंद जालो. निश्चित रित्या 37 नॅशनल गेम होस्ट करपा खातीर ज्या पद्दतीचो एक वातावरण गोंयांत तयार जाला, सगळे जाण वेगवेगळ्या वेन्यूचेर सगळी कडेन सगळ्यांचें स्वागत करपाक आसा. आनी आयज सुरवात जाली 9 नोव्हेंबर पर्यंत अशाच पद्दतीचें एक स्पोर्टी वातावरण सगळ्याक उरतलें. सर, तुम्ही बॅडमिंटन गेम सुद्धा प्ले केले? ऑफकोर्स इनॉग्रेशनच्या गेमींग आयलो म्हणटा उपरांत आमी 4 जाण बॅडमिंटन खेळ इन्क्लुडींग द मॅडम. सो इट इज एन गूड. म्हाका दिसता डेली खेळप. फिट इंडिया मुवमेंट हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीची कॅम्पेन आसा. आपल्याक जर फिट दवरतलो आसत जाल्यार मोबायलाचेर खेळप न्ही, ग्रावंडार खेळप गरजेचें आसा. इट इज माय मेसेज फॉर ऑल द यूथ टू प्ले ऑन ग्रावंड. प्रधानमंत्री मोदी नॅशनल गेम्साचे 26 तारखेक उक्तावण करता. 24 मेरेन सगळी तयारी जातली. उक्तावणाक 12,000 हजेरी. तातूंत हायस्कुलांची भुरगीं, एथलीट, VIP आसतले म्हूण खेळां मंत्री गोविंद मिडिया कडेन उलयलो. एशियन गेम्सांचे चडांत चड मेडलिस्ट नॅशनल गेम्सांत हजेरी लायतले. सर्तीक विद्यार्थ्यांक हार्डवर्क करूंक 250 बालरथ तयार. Almost we are expecting 12,000 crowd, but there is a tremendous demand. It is not possible us to accommodate more than 12,000 crowd. So 12,000 including VIPs, athletes, general public, the students पण 12,000 ते 12,500 असे एकंदरीत स्पेक्टेटराचो विविंग त्याचा पंतप्रधानाच्या ओपनिंग सेरेमनीक आम्ही अपेक्षा बाळगली. आता एक्झॅक्टली काय आहे ना, आता कोण कोण येणार की नाही, बट आय थिंक मॅक्झिमम एशियन गेम्स मेडल विनर्स विल बी कमिंग डाऊन टू द. एक सुद्धा गोष्ट बाबा हांगा काम कंप्लीट जावना आणि त्याच्या खातीर स्पोर्ट्स खातीर डिले जालो, दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मायन. We have already arranged 250 Balrath buses across the state. We have arranged a lot of buses to and fro for the athletes. आणि कितें जाय तुमकां या जे आमचे ओवरलेसचे वेन्यू आसा, जे आमी परमनंट ना, जे टेम्पररी वेन्यू आसा, तातूंत आमी ऑलरेडी एक्सेस तांकां ऑलरेडी केल्लो आसा. आनी दे आर एट द ग्रावंड फ्लोर आसा. तातूंत भितर आनी एडिशन काय जितले आमकां आतां फोंडा आमचो कितें आसा, आमी एक हें दवरलेलो आसा, कितें तांकां 4-10 स्टेप चडून वयर थंय आमी हें घातलां, रॅम्प घातिल्लो आसा, जे कडेन आमकां जमता. कारण ही आमी नवें स्ट्रक्चर बांदना, आमी ओल्ड स्ट्रक्चरानूच ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी करतात जेंकां आमकां शक्य आसा. डिजेबल जे आमची भाव भयणी आसा तांकां हें करपाक तांकां सगळ्यांक आमी एकोमोडेशन करून घेतलेलें आसा, एकोमोडेट करून घेतलेलें आसा. नॅशनल गेम्सांत वांटेकार जाल्ल्या गोंयच्या टिमीन 70% गोंयकार आनी 30% भायले म्हूण काँग्रेसीचो एल्विस गोम्स आनी आरजीचो आवाज. ताचेर इंडियन ऑलिंपीक संघटनेचो एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील मेंबर अमिताभ शर्मा म्हणटा तो निर्णय राज्यांचो. 30% भायले आसले तरी राबितो थंयचो आसल्यार संघटनेच्या नेमा प्रमाण खेळूं येता. It is a very specific Goan, I would say, advisory. As far as the Indian Olympic Association is concerned, we have a certain set of eligibility, and it's up to the state that how they want to implement their eligibility. I am in the know of this situation, that Goa is reserving or is making sure that there is 70% of the contingent which is by birth from Goa, which is a very good thing, and we support that. It's fantastic to have that kind of a formula. The remaining 30% part of the contingent, the players who are there, even if they are from outside, when I say outside, I really don't know. When you say outside, I really don't know what is meant by that. But if they are not residents of Goa per se, or they are not by birth from Goa, they still need to follow. They still need to fulfill the criteria of the eligibility. Means they should have had a domicile of Goa, which is minimum for 6 months.
or they could have been, just living here, working here. They could be having an Aadhaar card of this place. They could just be native residents of Goa, but maybe not by birth or not natives of Goa. So from our side, the eligibility rule is pan-India across all the states, and it remains sacrosanct. So it's very specific to each state how they would like to, balance it and field their own teams. नॅशनल गेम्साचेर पावसाचे ढग पुराय देशांतल्यान आज मान्सून फाटी सरलो. नैऋत्य अरबी वाठारांत उणो दाब तयार जाता. 21 ऑक्टोबर मेरेन ताचे उण्या दाबाच्या निश्चित पट्ट्यान रुपांतर जातले. तशें जाल्यार नॅशनल गेम्सांक वादळी पावसाळें हवामान. पावसाचो अदमास घेवन नॅशनल गेम्साची तयारी केल्या म्हूण खेळा मंत्री गोविंद सांगता. इस्रायल हमास गॅरान इस्रायलाचेर अरब राष्ट्रांचो दबाव वाडटा. गाझान हॉस्पिटलाचेर हल्ल्या उपरांत कारवाय थांबोवंक नेट. गाझा ग्राउंड ऑपरेशनांक सध्या ब्रेक. ते वटेन बायडना उपरांत इस्रायलाच्या तेक्याक युकेचो सुनक इस्रायलान. प्रधानमंत्री मोदीची फिलिस्तीनी अध्यक्ष मेहमूद अब्बासा बरोबर फोनार चर्चा. पॅलेस्टायनाचेर भारताची भूमिका स्पश्ट. आतंकवाद आनी मरणाविशीं हुस्को उक्तायलो. नॅशनल न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्रामा सकयल गोंयाक घटक राज्य दिसा 100% साक्षर राज्य जाहीर करपाचे SCRTचे टार्गेट. गोंयांत 3,000 लोक निरक्षर आसात. चडशे निरक्षर गोंया भायल्यान आयिल्ले कामगार. तांकां साक्षर करपा खातीर फील्ड सर्वे चल्ला. निरक्षरांक शिकोवंक 9 जाणांक नेमल्यात म्हूण SCRTचो संचालक सांगता. नॅशनल न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम आणि ते इनिशिएटीव प्रमाणे प्रत्येक स्टेटीन जे इलिटरेट लोक आसा तांकां सगळ्यांक लिटरेट करपाक जाय आनी 100% लिटरसी आमकां करपाची आसा. जर गोवा राज्याचे संदर्भात जर म्हटलें जाल्यार आमकां 3,000 जे इलिटरेट जे आयडेंटिफाय जाले तांकां आमकां लिटरेट करपाक जाय. आनी आमचो प्रयत्न आसा की 30 मे पर्यंत आमी गोवा स्टेटहूड जे डे आसा ते दिसा आमी डिक्लेअर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी हितून भितर ऑलरेडी आमी जवळ जवळ 9 लोकांक अपॉयंट केल्यात जे फिल्डार सर्वे करतात आणि तांकां शिकोवपाचें काम करतात. सो तांकां सिलेबस बी कितें आसा एक्झॅक्टली? सिलेबस म्हणजे कशें ते बेजीक जे आसा ते बेजीक एक बुकलेट प्रिंट केल्या आनी त्या बुकलेटी प्रमाणे इट इज ओन्ली फॉर टीचर जे आसा तांकां गायड करपाक ते बुकलेट आसा. लँग्वेज प्रिफरन्स आनी अशें तेंची लँग्वेज जी आसा ती लोकल लँग्वेज. आनी जर तसो जर आमकां शिकोवपी जर मेळ्ळो लागींचो कन्नड शिकोवपी जाल्यार कन्नड सुद्दां आमी घेतले. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंय बनावटीचो सोरो विकतल्यां बरोबर एक्सायजांतल्या कांय स्टाफांचे सेटिंग म्हूण आपाचो आरोप. गुजरातान लिकर स्कॅमान धरिल्ले आरोपींक गोंयान एक्सायजांतल्या कांय अधिकाऱ्यांनी मदत केल्ली. पुरावे म्हूण आमचे कडेन तांचे व्हिडिओ ऑडिओ आसात म्हूण आदवोगाद अमित पालेकाराचो दावो. तर एक्सायज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आसा. प्रत्येक एक्सायज डिपार्टमेंटान प्रत्येक एक्सायज इन्स्पेक्टराची चवकशी करपाक जाय आनी तांच्या सुपेरियरांची चवकशी करपाक जाय की कितलो स्पिरीट एक्चुअली खंयच्या डिस्टिलरीक ऑर्डर केलो गेलो आनी कितले अल्कोहोल थंय मॅन्युफॅक्चर जाले, कितले ऑफिशियली गेले आनी बाकीचे गेले खंय. जर एक्सायज डिपार्टमेंटाचे मनीस हांव सद्याच सांगता तुका, आमी जे कांय लोकां कडेन जेन्ना उलयले ते स्वता भोंवताले सोरो डुप्लिकेट विकपाक की तुमी विका आमी पळयता म्हणून. आमचे कडेन कांय ऑडियो आसा जेन्ना एक मनशाक एक क्रिमिनल हू इज नाव बीन चार्ज फॉर स्प्युरियस लिकर स्मगलिंग ताका कंपनी करता एक एक्सायज ऑफिसर. आज आमी ह्यो गजाली अशे तरेन काडत जाल्यार इट विल बी अ डिजास्टर फॉर लॉट ऑफ पीपल. वी डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय फॅमिलीज, वी जस्ट वॉन्ट देम टू करेक्ट देमसेल्फ. एक्सायज डिपार्टमेंटान वेळ आयिल्लो आसा. एक्सायज इन्स्पेक्टर जे हे कामान गुंतले तांकां हांव एक मागणी करता की तुमी सुदारा, वेळ आयिल्लो आसा. 5 मिनटां लागतली हे जे व्हिडियोज आसा ऑडियोज आसा ते हे करपाक. तातूंतल्यान तुमच्यो फॅमिलीज डिस्ट्रॉय जातल्यो. त्यो आमकां सद्या करपाच्यो ना, तशें करपाचें ना. आमची सरकारा कडेन एकच मागणी आसा, लोकांच्या जिवा कडेन खेळूं नाका. मार्ले म्हणटा पळय एक गांव आसा, बेला वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर एक गांव आसा, खोतीगांव. बेलाच्यान
मांगिणी म्हणून एक जागो आसा कर्नाटकान, ती बॉर्डर टच आसा, इंटरनल रोड आसा, स्कुटरींतल्यान सोरो वता. पोन्ने गोंया इतिहासीक दायज हातकात्र्या खांब्याक कोणे तरी हळडुळो पेंड मारला. ह्या प्रकरणात दोशींचेर कारवाय जावची म्हूण हिंदू जनजागृती समिती मागता. सरकारान पुरातत्व खात्यान हातकात्र्या खांब्याक संरक्षण दिवन ताचो इतिहास सांगपी बोर्ड लावचो. हो खांबो कसलो तो खंय सगळ्यांक कळूंक जाय. समितीन पणजे कलेक्टराक निवेदन दिला. शासनाने त्याच बरोबर जे कितें पुरातत्व खात्याचे मिनिस्टर आसात तांच्यांनी ह्या निवेदन आनी ह्या गोष्टीची त्वरित दखल घेवन संबंधीत जे अधिकारी आसा तांकां डायरेक्शन दिवपाक जाय की त्वरित थंय एक फलक लावचो की हो अमूक अमूक हातकात्रो खांब ही ताची माहिती आनी हाचें रक्षण संरक्षण जावचें. जो पर्यंत फलक लागना तो पर्यंत हें काम जावचें ना. सगळ्यांक खबर आसा हो हातकात्रो खांब म्हणटाना आमी हातकात्रो खांब म्हणटात. त्या टायमार इन्क्विजिशना टायमार ते हात कापले वताले हे सगळ्यांक खबर आसा. पूण ताची माहिती कित्याक लायना. सगळे जाग्यार आमी बोर्ड लायतात, सगळे गोश्टी लायतात. मागीर हांगा लावंक नाका. जशें आमी म्हणटा नो एंट्री म्हणून कळपाक जाय, थंय कळ्ळें तेन्नाच बोर्ड लागता. तसो हे हातकात्रो खांब अमूक माहिती आजुनूय थंय बोर्ड ना. कोणी जाय जाल्यार वचून पळोवचें. आणि आर्किओलॉजिकल मॉन्युमेंट आसून सुद्धा समजा एखाद्या गोष्टीचे जेन्ना अशा तरेन पेंटिंग केले वयता तेन्ना तो गुन्हो जावपाक जाय. आणि आमी हिंदू जनजागृती समिती आणि सगळी हिंदुत्ववादी संघटना सरकार कडेन मागता, आर्किओलॉजी सायट्स कडेन मागता किंवा सगळ्या ह्या अधिकाऱ्यांकडे मागता की त्यांच्यानी ही जी गोष्ट कोणी केल्लेली आसा हो गुन्हो जेणी कोणी केल्लेलो आसा पळय त्याच्या विरोधात कारवाई जावची ही आमची मागणी आसा. दुसरी गोष्ट म्हणजे ही की हातकात्रो खांब जो आसा तो एकमेव असं एक एविडन्स आसा की आमच्या हिंदूंचेर अन्याय अत्याचार जाल्ले. त्याच्यामुळे हेजे रक्षण जतन हे जावपाक जाय. गुजराता उपरांत विद्या समीक्षा केंद्र सुरू करपी गोंय दुसरे. विद्या समीक्षा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांची शिक्षणीक प्रगती कळपाक मजत जातली म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. तो म्हणटा शिकपाक फाटीं आशिल्ल्या भुरग्यांची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांचेर फोकस करपाक शिक्षकांक मजत जातली. पर्वरे विद्या समीक्षा केंद्राचे ताणें उक्तावण केलें. बरोबर आमदार मंत्री रोहन खंवटे आशिल्लो. आमचे बजेटरी प्रॉमिस आशिल्लें की विद्या समीक्षा केंद्र आमी गोंयांत सुरवात करता. पुराय देशांत आमचे दुसरे राज्य आसा गुजराताच्या उपरांत विद्या समीक्षा केंद्र ओपन करपाचें. ते कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ईच एंड एवरी टीचर्स, ईच एंड एवरी स्टुडंट्स, ईच एंड एवरी स्कूल्स हाका आमी कंट्रोल करतले म्हणना बट आमी मॉनिटर करतले. निश्चित रित्या तेजे मॉनिटरींग मेकॅनिझम जे आसा पळय हे एस्टाब्लीश जाला. म्हाका दिसता काणकोणच्या त्या नेत्रावळीच्या शाळेत किंवा खोलाच्या त्या काणकोणच्या शाळेत, पेडण्याच्या त्या पारशा गांवांतल्या शाळेंतलें मॉनिटरींग आमच्या पणजेंतल्या सेंटरान जातलें. दीस इज अ टेक्नॉलॉजी. तो टिचर कितें शिकयता, तो भुरगो कितें शिकला हाजें मॉनिटरींग आमी खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले. हाजे टिचरांक आशिल्ले बेनिफिट्स आपल्याक इम्प्रुवमेंट कितें जाय, आपूण कशा बऱ्या पद्दतीन इम्प्रुवमेंट करपाक शकता हे टायम टू टायम म्हणजे एवरी मंथ म्हणा किंवा एवरी 15 days आमचे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर विल गिव द इनपुट्स फॉर द टीचर्स वॉट इम्प्रुवमेंट इज रिक्वायर्ड इन यू. आमी मॉनिटर करतले फक्त ईच एंड एवरी स्टुडंट्साक. आणि हे विद्या समीक्षा केंद्र जे आसा एखादो स्टुडंट जर फाटी पडटा आसत जाल्यार ताका कसो फुडें व्हरपाचो. आमी मदीं म्हटलेलें की रेमेडियल क्लासीस फॉर द जे थोडेशे फाटल्यान उरता स्टुडंट तांच्या खातीर रेमेडियल क्लासीस कंपल्सरी आसा. आमी परत एकदा डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिला. आमी रेमेडियल क्लासीस घेवपाक लायल्या त्यो टिचरांक त्रास दिवपाक न्ही, स्टुडंट्सांक बेनिफीट जावपा खातीर आनी ताची गरज आसा. कळंगुटे ड्युटी वेल्या पुलीस हेड कॉन्स्टेबलाचेर गाडी घालपाच्या प्रकरणात आंध्राच्या संदीप कुमाराचो जामीन अर्ज म्हापशा सेशन्स कोर्टान भायर मारलो. 29 सप्टेंबराचे राती विद्यानंद आमोणकारान ताची गाडी आडायल्ली. त्या वेळार संदीपा बरोबर वसंत मडिवलूय आशिल्लो. वादांत संदीपान हेड कॉन्स्टेबलाचेर रिव्हर्सान गाडी घाली. खुनाचो यत्न म्हूण संदीपाक धरिल्लो. ऑक्टोबर म्हयन्या भितर कदंबाच्या स्टाफाचे प्रश्न सुटना जाल्यार गोंयभर आंदोलन म्हूण आयटकाची शिटकावणी. कदंब कर्मचाऱ्यांचे 7वें वेतनाचो इश्यू 2016 सावन पेंडींग. तांकां 34 म्हयन्यांचे एरियर्सूय दिल्लो ना म्हूण कॉम्रेड क्रिस्टोफर सांगता. कर्मचाऱ्यांचो PF 10% आसा तो खंय 12% करचो. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या कामगारांचे कांय ठोस मागण्यो आसात. त्यो म्हणल्यार 7वो वेतन इम्प्लिमेंट करचो,
7व्या वेतनाचो एग्रीमेंट करचो आणि 7व्या वेतनाचे जे 30 आणि 4 महिने 34 मंथ्स एरियर्स जो आसा तो रिटायर्ड कामगार आणि जे आता वर्तमान कामार आसा त्या कामगारांक दिवचो. 12% जो आमचो प्रॉव्हिडंट फंड आसलेलो डिसेंबर 2009 पर्यंत तो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या अधिकाऱ्यांनी तो 10% केलो. तो 10% करतकूच कामगारांक आणि तोही छप्पर घालतकूच कामगारांक खूप मार बसलो. 2 महिन्या फाटी आम्ही आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ताची भेट घेतली. आम्ही वेळावेळी त्यांनी आमकां आश्वासनां दिलां वी विल कन्सिडर अजूनही काय जावना. ती फायल वयर सकलाव येता आणि ताका लागून आम्ही आता थारायला हेचो चड आनी वेळ घेवचो ना. ह्यो म्हयनो पर्यंत आमी रावतले. ह्या म्हयन्या भितर कांय प्रश्न मिटना जाल्यार आमी स्ट्रायकाची नोटीस दितले आनी संपार उतरतले आनी गोंयभर आमी चळवळ करतले. नॅशनल गेम्सांक गोंयच्यो टिमी नेटान प्रॅक्टीस करतात. गोंयच्या वेटलिफ्टरांची प्रॅक्टीस बरी चल्ल्या म्हूण संघटनेचो अध्यक्ष राजेश नायक सांगता. सरकारा कडच्यान तांकां जाय तसो आधार मेळटा. कमीत कमी 2 मेडलां तरी वेटलिफ्टर हाडटाच म्हूण विस्वास. गोंयच्या वेटलिफ्टिंग पंगडान 10 दादले आनी 10 बायल वेटलिफ्टर आसात. प्रॅक्टीस बरी जाल्ल्या आनी वेटलिफ्टिंग आमी फूल स्विंगान आसा आनी आमकां मेडलूय 1-2 मेडल आमी हाडटली हितून आमकां खूब उमेद दिसता. सो तशें तें करून आमी प्रिपरेशन एकदम नेटान जाल्लें आसा. सो हे 2 टायम प्रॅक्टीस करता मॉर्निंग आनी इवनिंग आनी एक असो जोश आसा की वेटलिफ्टिंग जशी नॅशनल गेम ट्यून जाली सामकी सगळ्यांक एक सामको जोश सामको हाय जाला. गव्हर्मेंटानूय ह्या खेपेक खूब सपोर्ट केला बोथ फायनान्शियली एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज. आय वूड लायक टू स्पेशली थँक्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर मेकिंग दीस हॅपन. ह्या फाटी खूब बरो ट्राय आसा बिकॉज गव्हर्मेंटानी खूब बरो सपोर्ट केलेलो आसा. आमचे जे वेटलिफ्टिंगाचे प्रेसिडेंट आसा सेक्रेटरी सगळ्यांनी खूब सपोर्ट केलेलो आसा एंड वी हॅव ट्रायड आवर बेस्ट इन अ व्हेरी शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम की आमी बेस्ट करचे. सो आय एम एक्सपेक्टिंग द एटलिस्ट 5-6 medals. Yeah, I'm sure we are going to give our best for this. Okay, कितले expectation आहे की medal हाडटा? Yeah, so we have been practicing really hard and I think we are going to get a good amount of medals for this national games. नवरात्रां मोठ्या उत्साहान चल्ल्यात. अंत्रुज म्हालांतले देवी आनी देवांची मखरां आनी मखर आरती गोंयच्या नवरात्रांचे खाशेलेपण. दर दिसा देवांचे वेगवेगळे रूप, वाहन आनी आसन. हे न्यूज बुलेटीन सोंपतना पळोवया फोंड्या कपिलेश्वराचे मखर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.